न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभर वेगवेगळ्यो घडामोडी गोंयांत वेगवेगळ्यो घडामोडी जातात, तशेंच देशांतूय जातात। आयज कितें गोंयांत घडलें तें आमी आयज सब एडिटरा कडल्यान जाणून घेवया। तर पयलीं आमी वचोया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया ताणें आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या ती। आयच्या दिसांतली एक म्हत्वाची अपडेट जी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता ती 7 दिसां भितर शेक धोरण जाहीर करतले अशें एडवोकेट जनरलान न्यायालयात सांगिल्लें आसा। फाटल्या कांय दिसान जर तुमी पळयलें आसतलें की शेक धोरणाक लागून खूब बोवाळ जालो। कळंगूटचो आमदार मायकल लोब हाज्या वांगडा जे शेकधणी आसात ते वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। ते उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी मायकल लोब हांचे मदीं कोफुसांव खंय तरी पळोवपाक मेळ्ळें की शेक धोरणाक जे नवे जे शेक ओनर आहात तांकां कितले शेक आनी पोरणे शेक ओनर आहात तेंच्या वाट्याक कितले शेक हांच्या वयल्यान हे कोफुसांव आसले। आनी शेक धोरण खंय तरी मातशें चेंज करचें, तातूंत बदल करचो हाजे वयल्यानय आरती चर्चा सुरू जाल्ली। मायकल लोबोन खुबशे फावटी शेक धनयांक घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी ताजे उपरांत आतां खंय तरी शेक धोरण खंय तरी निश्चित जाल्ली आसा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेनय सांगलें की आतां कोणाचो शेक धोरणाक कोणाचीच हरकत ना आनी आतां फायनल स्टेजीचेर आसा। फुडल्या 7 दिसां भितर हे विशींची अधिवेशन सुचोवणी खंय काडटले आनी हे शेक धोरण कशें आसतलें तें आतां पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट, सर्वोच्च न्यायालयान खंय वाघ संरक्षीत क्षेत्र आहा ताका स्थगिती दिवंक ना। ताका लागून 7 दिसां भितर न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण राज्य सरकाराक हाचेर एक निर्णय घेवचो पडटलो। पूण राज्य सरकारानय वाघ संरक्षीत क्षेत्रा विशीं एक आडमेळी भुमिका घेतल्या आनी पयरच जो काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आहा ताणें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें वाघ संरक्षीत क्षेत्रा विशीं। आतां काँग्रेसीचो गोवा प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें की 7 दिसां भितर वाघ संरक्षीत क्षेत्रा विशीं सरकार जर निर्णय घेयना जाल्यार आंदोलन करतलो खंय। आनी वाघ संरक्षीत क्षेत्र कित्याक जाय तर तो म्हणटा की वाघ संरक्षीत क्षेत्र केलें म्हादयचो वाठार जाल्यार म्हादय वाटावतली। कर्नाटकान काँग्रेसीचेच सरकार सत्तेर आसा। म्हादय जी न्हंय आसा जी तांच्यांनी कळसा बंडरा ह्या कालव्यातल्यान जी गोंयान येता ती म्हादयचो जो एक प्रवाह तो घुंवडायल्लो आसा। आनी म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटकाचे खंयचेय सरकार जावं ते काँग्रेसीचे जाल्यार BJPचे म्हादयच्या बाबतींत तांची भुमिका सामकी स्पश्ट आसा, ते कोणाकच आयकून घेयनात। आतां तेजे उपरांत गोंयच्या सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात जी आजून याचिका घातिल्ली आसा ताचेरय सुनावणी जावपाची आसा। आनी म्हादयच्या बाबतींत गोंय सरकाराय आपले भुमिकेचेर ठाम आसा। उदक ऑलमोस्ट कर्नाटकान घुंवडायलेंच आहा तरी पूणय म्हादय वाटावपा खातीर गोंय सरकारान एक बरी भुमिका घेतल्या, खर पावलां उबारल्या, सर्वोच्च न्यायालया मेरेन धांव घेतल्या। आतां वाघ संरक्षीत क्षेत्रा विशीं गोंय सरकार कितें भुमिका घेता ती येणाऱ्या काळांतच पळोवपाक मेळटलें। तर सुशांत सरान आमकां आतां वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हटल्यार टायगर रिजर्व आनी शेक धोरण हाच्या विशीं म्हायती दिल्ली आसा। आतां आमी वचोया वर्षा हाचे कडेन, आमचे रिपोर्टर ताच्या कडेन। वर्षा, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? ओके, आयज पणजेन ऑल गोवा ट्रेड बालरथ युनियन हांच्यांनी आयज पत्रकार परिशद घेवन तांच्यांनी
अशें सांगलां की तेंची एक मागणी आशिल्ली फाटल्या एसेंब्लीक सरकारा कडेन की एटेंडन्स आनी जे ड्रायव्हर आसात तांकां जो पेमेंट आसा तो खुपूच कमी आसा आनी तांची मागणी आशिल्ली की जे एटेंडन्स आसा तांकां 10,000 पेमेंट करपाचो आनी जे ड्रायव्हर्स आसात तांकां 17,000 पेमेंट करपाचो. पूण तेन्ना तांकां सरकारान सांगलेलें की आमी तुमचो जी मागणी आसा ती पुराय करतले म्हणून. तरी आसतना तांची मागणी आजून मेरेन पुराय जावंक ना आनी हालींच म्हणजे जो हे जे एकाडेमीक इयर आसा तेन्नाच फाटल्या जुलयान 2 ड्रायव्हरांक नावेली मडगांव हांगासरले जे स्कूल आसा थंयसरले 2 ड्रायव्हरांक तेंच्यांनी काडून उडयले आनी तांच्यांनी बेगिनाच बेगीन तांकां परत भरती करून घेवची अशी तेंची एक मागणी आसा. दुसरें म्हटल्यार जी तेंची मागणी आशिल्ली की तांकां पेमेंट जो आसा तो वाड करून दिवपाचो आनी तेंची अशी मागणी आसा की तांच्यांनी मॅनेजमेंटा कडेन न दिता डायरेक्ट जे ड्रायव्हर आसात तांचे अकावंटान तांकां डायरेक्ट पेमेंट करपाचो. कारण म्हटल्यार मॅनेजमेंट तांचे खंय तरी मदीं घुसपा गोंदळ करता अशें तांचें म्हणणें आसा. ताचे उपरांत तांच्यांनी आतां आयज पत्रकार परिशद घेवन तांच्यांनी सविस्तर तांच्यांनी सांगलां की बेगिनाच बेगीन म्हणजे फुडली जी एसेंब्ली येतली तेन्ना एसेंब्लीन तेंच्यांनी हो विशय मांडचो आनी तेंची जी मागणी आसा ती पुराय करची. कारण म्हटल्यार 11 वर्सांचे 15 वर्सांचे 16 वर्सांचे जे ड्रायव्हर आसात ते आजून मेरेन थंयसर आसा आनी खंय तरी नवे ड्रायव्हर्स हाडून म्हणजे स्कुलांनी घालतात आनी जेंच्यांनी आतां मेरेन मागणी केल्या ते खंय तरी थंयसरूच उरतात अशें सांगलां. आनी तांच्यांनी बेगिनाच बेगीन जर हे त्यांची मागणी पुराय करूंक ना जाल्यार व्हड्या संख्येन तांच्यांनी आतां परत प्रोटेस्ट आमी करतले अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. तर वर्षान आमकां एक अपडेट दिलेली आहा ती म्हळ्यार बालरथ युनियनाचे ते ड्रायव्हर आसात त्यांचे जर पगार वाड जायना जाल्यार तेंच्यांनी आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. तर फुडें आमी वचुया उषा झरावकर हाच्या कडेन आमचे सब एडिटर आहा तेच्या कडेन. उषा, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? आयज बातमी म्हणल्यार फाटींच तुमी आयकल्लें की शेतकाऱ्यांनी एक मुद्दो उप्राशिल्लो. 6 रुपया सबसिडी दिता म्हूण सांगून खंय तरी शेतकारांक फटोवन 2 रुपया दिल्ले आनी शेतकार इतले कश्ट करून जे आपलो शेती वेवसाय करतात कांय शेतकार आपल्या शेती वेवसाय सांबाळून दवरलेलो आसा आनी दुसऱ्या वाटेन शेतकी मंत्री रवी नायक म्हणटा की 2 रुपया सबसिडी दिलीच ना म्हूण. तर ही आमची तुमी पुराय बातमी आनी रवीचें मत पळोवपाक 7 वरांचेर विसरूं नाकात. तर उषान शेतीविशयी आमकां म्हायती दिल्ली आसा. आतां आमी फुडें संजना हंजुणकर हाचे कडेन वचूया, आमचे एंकर तेच्या कडेन. संजना, आयज तुवें खंयची बातमी केल्या? आयची बातमी म्हळ्यार एक म्हत्वाची आनी इतिहासीक तशी आसा. समलिंगी लग्न म्हणजे सेम सेक्स मॅरेज हो समाजा खातीर एक वेगळोच विशय आसा. म्हणजे आयज तेजेर म्हत्वाचे असो निर्णय जावपाचो आसलो. म्हणजे समलिंगी लग्नाक मान्यताय मेळटली काय ना हाचेर भरपूर ह्या दिसांनी चर्चा चालू आशिल्ली. तेजेर आयज सर्वोच्च न्यायालयान निर्णय घेतला. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला. समलिंगी लग्ना विशीं न्यायालय कायदो करपाक शकना अशें स्पश्ट विधान सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हाणें केलां. तशेंच विशेष लग्न कायद्यांतल्या तरतुदीन बदल करपाक जाय काय नाका ते फकत संसद थारावंक शकता अशें ताणें म्हणलां. मजगती क्वीर सिटिजन्स जे आसा तांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक जाय अशें विधान करुणा नंदी एडवोकेट आसा तिणें केलां. तर हे सगळें पळोवपाक तुमकां 7 PM आमचे गोमंतक टुडे बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तर संजनान आमकां बरेच अपडेट दिल्ले आसा आनी आयची आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार तुमकां खबरच आसतली की राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंयान बरोच नेट धरला. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर उत्तराखंडांतल्यान पयलो एथलेटिक्स पंगड गोंयान दाखल जाला. खेळा मंत्री गोविंद गावडे तशेंच वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान तांचो दाबोळ विमानतळार येवकार केलो. आनीकूय अशे 156 एथलेटिक्स गोंयान राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर दाखल जावपाचे आसात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो मुखेल अपडेट्स. आनीकूय अपडेटा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. हांव उत्तेजा गावस, कॅमेरामॅन हर्ष सयत. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.